दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. सर्व पळोवप्यांक विनोद गंगोळेचो नमस्कार आणि संडे स्पेशल कार्यक्रमाक मोगाचो येवकार. मोगाच्यान परत एक पावटी आयताराच्या या बाकी दिसा एक खेरीत कार्यक्रम तुमचे मुखार सादर करूंक आमकां व्हरतो संतोष भोगता. आनी आयचो हो संतोष तुमचे संगी वांटून घेवचे खातीर आज आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या स्टुडिओंत आमचे संगी हांगासर उपस्थित आसात मानादीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो. मानादीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो हांची वळख सांगची परत म्हाका गरज म्हूण म्हाका दिसना, कित्याक आदल्या एपिसोडांत भोव आपुरबायेन मिसाच्या बलिदानांत आमी कशें भाग घेवया म्हणल्या विशीं तांणी तांची अभिप्राय उच्चारलेली ती जावन आसा आनी भासाभास कार्यक्रमांत आमचे संगी ते सहभागी जाले आनी तो अंक सर्वांक वर्त्या मना पसंदेचो जाला म्हण तुमचे मेसवणेक पात्र जाला म्हण तुमच्या मेसेजीद्वारे तुमी आमकां कळयला. देव बरें करूं. आनी आज परत एक पावटी एक विशेष खेरीत भासाभास हांगासर चलोवंक आमकां व्हरतो संतोष भोगता. आनी आयचो विशय जावन आसा देवस्तुती ताचें संविधान. संविधान म्हणटना आमी देशाचें संविधान आमकां कळीत आसा, तशेंच देवस्तुती की संविधान आसा गी म्हणली सबार सवालां तुमचे मदें आनी आमचे मदें ती उपजोवन आसात. देखून आज मानादीक दोतोर रॉनी सेरावो आज आमचे संगी आसात ह्या विशयांत चडीत माहिती दिवंक आनी तांची जाणवाय आमचे संगी वांटून घेवंक. तर आमच्या सर्वांच्या नांवी मानादीक दोतोर रॉनी सेरावो हांकां आमी मोगाचो येवकार आतां आशेवया. फादर, येदोळच ह्या माताड्या विशयांत ह्या कार्यक्रमा विशयांत आमी एक मोठवी झळक आमच्या विक्षकांक पावीत केल्या. आनी आतां सर्व आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या सर्व पळोवप्यांच्या नांवी आनी दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या सर्व आमच्या भाव बांधवांच्या नांवी ह्या भोव आपुरबायेच्या कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचो येवकार आमी आशेता. देव बरें करूं. फादर, आमी जाणाव संविधान. संविधान म्हणलो शब्द सडावत जावन आमच्या देशाक आमी वापरलेलो तो जावन आसा, पूण आज देवस्तुतेक आनी संविधानाक कितें संबंध आसा हें तुमच्या उतराद्वारे आमचे पळोवपी हांगासर आयकूंक आयते आसात. देखून म्हजें पयलें सवाल, फादर, हें देवस्तुतेचें संविधान म्हळ्यार कितें आनी केदाळा हें आरंभ जालें? कशें एका राष्ट्राक संविधान आसा आनी ह्या संविधानांत राष्ट्रा विशीं, राष्ट्रांत आशिल्ल्या लोकां विशीं, तांची हक्कां, तांची जबाबदारी ह्या विशीं माहीत आसा. आनी आमी नागरिकांनी कशें विविध स्थळांक विविध परिगतीक आमी कशें स्पंदन करूंक आसा म्हणलो सगळो विवर आसा. तशें देवस्तुतीकी एक संविधान आसा. हें संविधान 1963 इस्वेंत डिसेंबराचे 4 तारखेर अनुश्ठान जालें. दुसरी वातिकन विश्वाससभा आमी जाणाव पवित्र सभेंत एक व्हड महत्वाची आनी प्रभाव भरीत महासभा. ही पयली सभा न्ही, ही 20वी पवित्र महासभा. आनी ह्या सभेंत आमची पवित्र सभा आमच्या प्रस्तुत काळार कशी जावन आमी रूपीत करूंक आसा आनी कशें पवित्र सभेन आमच्या परिस्थितीक सरी जावन सुवार्ता प्रगट करूंक आसा ह्या विशीं सविस्तार रितीन विमर्श केलो, तर्क केलें, वाद केलो आनी दस्तावेजां ह्या दिशी रुपीत जालीं. ह्या विश्वाससभेंत 4 संविधानां रुपीत जालीं. त्या पैकी पयिल्लें आसा देवस्तुतीचें. उपरांत उरिल्लीं 3 आसात देवाच्या उतरा विशीं, पवित्र सभे विशीं आनी आधुनीक काळार पवित्र सभा म्हळ्यार कितें ह्या विशीं. देवस्तुतीचें संविधान पयिल्लें दस्तावेज आनी हातूंत देवस्तुती विशीं आमकां एक सविस्तार विवर दिला आनी आमी देवस्तुती कशी संभ्रमूंक जाय आनी देवस्तुतींत
खंयच्या रितीन वांटो घेवंक जाय आनी ह्या देवस्तुती मुखांतर आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत उर्बा उमेद कशी हाडूंक जाय म्हणल्या विशीं सविस्तार विवर आसा. ह्या दस्तावेजाचें नांव लात्या भाशेंत साक्रो सांक्तूम कंचिलियम म्हणून आसा. हाचो अर्थ कोंकणींत भोव पवित्र सभा म्हणून. आमची दस्तावेजांची दाळाय सुरविल्ल्या उतरांचेर ताचें माताळें घेतात, नांव घेतात. आनी हांगासर आसा हें संविधान, इंग्लिशान कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द सेक्रेड लिटरची. हें व्हडलो पुस्तक न्हय, पूण हातूंत देवस्तुती विशीं आमकां संपूर्ण माहीत आसा आनी विशेश जावन देवस्तुत्यांत सुद्रावणी कित्याक आनी देवस्तुती वरवीं आमचें क्रिस्तांव जिवीत आमी कशें चलोवंक जाय ह्या विशीं मोठव्यान विवर आसा. देव बरें करूं फादर. तुम्ही एक भोव अपुरबायेच्या प्रस्तावनाद्वारे आयच्या खेरीत विशयाचेर एक उजवाड फांकयलो. फादर, हें देवस्तुतीचें संविधान, ताचो शेवट ह्या उद्देश कितें जावन आसा? बरें, खंयच्या एक संविधानाक जावंक पुरो राष्ट्राच्या एका संस्थाच्या ह्या धार्मीक मेळाच्या संविधानाक एक ताचो एक निर्दिश्ट एक या एका प्रास उद्देश ह्या शेवट आसा. दुसरी वातिकान विश्वाससभा हाच्या फुडें देवस्तुती आशिल्ली, पूण देवस्तुती एक वेवस्थीत रितीन नासतिल्ली म्हणयात. दुसऱ्या वातिकान विश्वाससभे उपरांत ही वेवस्था चड संपूर्ण रितीन आनी बऱ्या रितीन करूंक साधन केलें. आनी ह्या संविधानाचो शेवट 4 विशय आठापता. पयलो आसा आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत उर्बा, उमेद आनी चड आतुराय हाडूंक. दुसरो विशय आसा देवस्तुती म्हळ्यार एक तटस्थ न्हय. जायत्यांनी चिंतें आसा एक देवस्तुती म्हळ्यार तटस्थ विशय म्हणून न्हय. काळाक सरी जावन ती बदलून आसा. खंयच्यो संगती देवस्तुतींत बदलूंक साद आसात त्यो प्रस्तुत काळाक सरी जावन बदलूंक आमकां अवकाश आसा. ह्या विशीं ह्या दस्तावेजांत दुसरो विशय चड म्हत्वाचो आसा. तिसरो विशय आसा आमी क्रिस्तांव म्हणटा आसतना खाली कातोलीक मात्र न्ही, हेरूय आसात, प्रोटेस्टंट्स आसात, ऑर्थोडॉक्स आसात. आनी जर आमी सगळ्यांनी सांगाता म्हणून कांय देवस्तुती करची आसा जाल्यार ती कशी करयेत ह्या विशयी ती थोडें चिंतप ह्या देवस्तुती संविधानाचो एक शेवट आसलो. आनी निमाणें आमच्या आनी हेर गांवांनी जायते धर्म आसात. परस्पर आमी एकामेका लागीं येता आसतना सांगाता मेळटा आसतना कांय देवाक अर्गां दिवंक, देवाची स्तुती करूंक कांय चिंतप आमच्या मतींत हाडयेत ह्या विशीं चिंतन करूंक ह्या देवस्तुतीच्या संविधानाचो शेवट आसलो. पूण ह्या संविधानाच्या दस्तावेजाच्या विशयांत प्रमुख जावन पयलो विशय आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत उमेद, उर्बा हाडूंक, फळां भरीत क्रिस्तांव जिवीत जियोंक आनी सुदरावणी, बदलावण खंय साद आसा ती करूंक चड आद्यता दिला. दुसरे 2 विशय दुसऱ्या दस्तावेजांनी ह्या दुसऱ्या आमच्या चिंतपा वरवीं आठापून आसात. पूण हे 2 शेवट ह्या संविधानाक चड वस्तू दिल्ले, चड आद्यता दिल्ली आमकां दिसून येता. शेवट तुम्ही सांगलो, उद्देश तुम्ही सांगलो, आणि तशेंच खंयच्या एका खेरीत उद्देशा खाल हें संविधान अस्तित्वाक आयिल्लें म्हणल्या विशयांत एक जाणवाय तुम्ही दिली. पूण आतां मोठव्यान हांव तुमचे लागीं विनंती करता, ह्या संविधानांत कितें आटापून आसा? बरें, ह्या संविधानांत 7 अध्याय आसात आनी हे अध्याय हांव सांगता आसतना तातूंत कितें आटापून आसा म्हणून एक जेराल झळक आमकां मेळटली. सविस्तार ह्या अध्याया विशीं आमकां समजण जोडची तर असली मस्तू बसाबसाची कार्यक्रम गरज पडीत. पयलो अध्याय आसा जेराल रितीन देवस्तुती म्हळ्यार कितें. देवस्तुतीची सुदरावणी खंयच्या मापान आमी करूंक जाय, देवस्तुतीचें सैंब, देवस्तुतीची नियमां, देवस्तुतीची रेग्रो अशा विशीं चिंतप आसा. सकट लोकांनी हातूंत वांटिल्लीं जावंक आसा. देखून
मेतेरपण सांगता एकवटान संभ्रमच्या विशीं आसा. तशेंच आधुनीक काळार विविध गांवांक तेंकीत जावन संस्कृतीकरण इनकल्चरेशन ह्या विशयान ती पयल्या अध्यायांत विवर आसा. आनी शेकी देवस्तुतींत वांटो घेवंक देवस्तुती विशीं जाणवाय जोडूंक आमच्या फिरगज मठार देसाच्या मठार चड आनी चड गोवळीक वावर तरबेती करूंकय हातूंत इशारे आसात. ಒಟ್ಟಾರೆ ह्या पयल्या अध्यायांत सक्कट देवस्तुती विशीं जराल चिंतप आसा आनी देवस्तुती कशी आमच्या क्रिस्तांव जिविताची बुन्याद करूंक जाय आनी कशें ती संभ्रमूंक जाय विशीं जराल रितीन नियमां रेगरो विवर आसा. दुसऱ्या अध्यायांत देवस्तुती म्हणटा आसतना आमी सडावचींचें मिसाचें बलिदान म्हणून मिसाचें बलिदान मात्र न्हय हेरूय आसा. पूण हो दुसरो अध्याय एवकारिस्ता विशीं आसा. एवकारिस्ता विशीं दुसऱ्या वातिकान विस्वासा मेरेन कांय विशेश तरान आमी कितें भावार्थान सत म्हणटात ताचे विशीं कांय चड बदलावण हाडूना. बगार आमी कशी आनिकी रितीन क्रियात्मक रितीन चिंतून समजोवन बदलावण हाडन देवस्तुतींत आमी मिसाच्या वांटिल्ले जावयात म्हणल्या भशेन थोडे विवर ह्या दुसऱ्या अध्यायांत आसा. तिसऱ्या अध्यायांत उरले संस्कार आसात. एवकारिस्त एक संस्कार उरले 6 संस्कार आसात आनी साक्रमेंताल म्हणून आसात. ते संस्कारा बरींच तकल्याक आमी धार्मीक आंगवण्यो आसात ह्या आशिर्वादां आसात. हे आमी प्रस्तूत काळाक सरी जावन कशे लोकांक चड आनी चड वांटिल्ली खर्च्यांत आमी कितें करयेत ह्या विशीं विवर आसा. आनी 4थो अध्याय आसा आमी अधिकृत मागणी पवित्र सभेची म्हणून आसात. आमी ब्रिवेरी म्हणलें आयकलां हातूंत ह्या पवित्र सभेच्या मागणे हाच्या विशीं विवर हाच्या विशयांत रेगरो रियामां आसात. 5वो अध्याय आसा देवस्तुतीचें वरस. आमी आदवेंतांत देवस्तुतीचें 9वें वरस आरंभ करता. मागीर येता क्रिस्त जयंती ताच्या उपरांत सादो काळ इल्लोसो उपरांत येता प्राजीत काळ पास्कांचो काळ परत्यान आमी आमचो सादो काळ मुंदसून व्हरता. ह्या काळा विशीं विविध काळा विशीं तशेंच ह्या काळार आमी संभ्रमचीं जेजूचीं जावं पुरो आंवकार सायबिणीचीं जावंक पुरो सांता भक्तांची फेस्तां जावंक पुरो ह्या विशीं थोडो विवर आनी संक्षिप्त आमकां चिंतप ह्या अध्यायांत लाभता. 6व्या अध्यायांत आमकां पवित्र सभेचें संगीत म्हणून आसा ताचे विशीं थोडे इशारे थोडे मार्गदर्शन आसा. आनी निमाणो 7वो अध्याय आसा. हातूंत देवस्तुतीची कला देवस्तुतीची मंदिरां देवस्तुतीच्यो वस्तू जावं पुरो मिसाची वस्तू ह्या आल्तार हे सर्व वस्तू विशीं आमकां थोडी मायेत आनी मार्गदर्शन आसा. देखून ह्या देवस्तुतीच्या संविधानांत 7 अध्यायांत हो सगळो विवर आसा. तो भोव मोठ्यान आसा. पूण विस्वासभास जाल्या उपरांत हे सक्कड अध्याय सर्तीक शिकप सर्तीक संशोधन करन ह्या शेतांनी चड आनी चड शिकप आनी चड आनी चड विवर पुस्तकां पुरो लाभल्या. देव बरें करूं फादर. कितें आटापून आसा संविधानांत हांवें विचारलें. तुमी 7 अध्याय भोव आपुरबायेन मोठ्यान अर्थ जावचे बरी सर्वांच्या मुखार तुमी उगडापे केले. आतां हे 7 अध्याय आयले अस्तित्वाक आयले संविधान अस्तित्वाक आयले ताचे तावन कितें बदलावण जाली. जर कितेंय आज आमी आमच्या दियेसीजींत ह्या आमच्या गांवांत ह्या खंय आमी वेता थंय आमी पळयता तर ह्या संविधाना वरवींच पयले देवस्तुती केवल याजकांची याजकांनी संभ्रमची आमी पळोवची आमी हजर आसचें म्हणलें चिंतप आसलें. पूण ह्या संविधाना विशीं वरवीं स्पश्टता आयल्या. कोणें कितें करूंक जाय म्हणलें चिंतप आमकां रुपीत जालां. बरें एक आमकां उठोवन दिसची गजाल आसा आमचीच देवस्तुती आमच्याच भाशेन. ह्या वरवीं जायतें बरेंपण जालां. कितें जाता तें आमकां समजता आनी देवस्तुतीन जायते म्हणयारी आतां आसात. आदी वाचपा वाचचीं
आणि मी सांगतो एक 90% या सगळ्यात पात्र आसलो. पूण आजकाल आमी जाणां विविध म्हणयारी आसात. वाचपा वाचूंक जावं आनी पवित्र कुंभार वांटूंक जावं, नमणे नमणेचे म्हणयारी आसात आनी लायिकांक हातूंत चड आनी चड वांटो मेळ्ळा आनी तातूंत क्रियात्मक रितीन पात्र घेवंक साद जाला. देखून जर तर आमी कितें पळयता आनी कितें आमी भोगता हें सगळें संविधाना वरवीं ह्या सुदरावणे वरवीं म्हणलें आमी समजूंक जाय. बदलावण्याच्या विशयांत तुम्ही सांगतना भाशेची प्रामुख्यता तुम्ही एक उल्लेख केला आणि हांवूय जाणा पयले म्हज्या भुरग्या प्रायर आयकलां हांवें 1-2 फावटी मात्र म्हाका अनुभव जाला. पयले लातीन भाशेन मीस आसले पूण ताचे उपरांत आमच्या भाशेंत मीस प्रारंभ जाले. ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें? बरें, 4थ्या शेतमानाच्या अखेरेक तावन लातीन भास रोमी देवस्तुतींत आयली. ताच्या उपरांत आमी जाणा खंयसर पवित्र सभा गेली युरोपांत जावं दी आनी 16व्या शेतमाना उपरांत एशियांत, आफ्रिकांत आनी उरिल्ल्या गांवांनी येता आसतना ती लातीन भाशे बराबर गेली. कित्याक म्हळ्यार ते मिशनरी तांकां लातीन भास कळिता आसली आनी एक चिंता बसयल्लें लातीन भाशेन मात्र मिसाचें बलिदान भेटोवचें. ती एक पवित्र भास. दुसऱ्यो भासो गांवच्यो भासो देवस्तुतीक सहज जाल्ल्यो न्हय. ही एक पवित्र भास म्हणल्यार चिंता बसयल्लें. देखून लातीन भास एक 16 शेतमानांत आसलें. पूण उरिल्ल्यो आमच्यो पवित्र सभेच्यो रितींत लातीन भास नासली. सिरियाक भास आसली जावयेत या दुसऱ्या भासो आसल्यो जावयात. आमी पवित्र सभेचें चरित्र सुरूतावन शिकोवंक आरंभ केल्यार, समजोवंक प्रयत्न केल्यार जेजूक लातीन भास कळिनासली. खंडीत जेजू आरामायीक भास उलयल्लो, हेब्रेव भाशेंत तांचे पवित्र पुस्तकाचें चिंतप आशिल्लें, पुस्तक आशिल्लें तें ताणें वाचलें. पूण केन्ना पवित्र सभा जुदेव प्रांत्यांतावन हेब्रेव आरामायीक प्रांत्यांतावन अंत्योकाक गेली. थंय थंयची भास ग्रीक भास पवित्र सभेची भास जाली आनी ह्या कारणां वरवीं नवो सल्लो, सांत पावलाचीं पत्रां त्या भाशेंत बरयल्लीं. उपरांत रोमाक आनी युरोपाक पवित्र सभा गेली. रोमांत सुरविल्ल्या शेतमानांनी ग्रीक भासच उलयताले आनी ग्रीक भाशेंतच देवस्तुती आसली. पूण शेतमानां वर्सां पाशार जाता आसतना भास ही बदलता आनी असो परिणाम जावन लातीन भास 4थ्या शेतमानांत चड आनी चड रोमांत आनी भोंवती लोकां मोगाळ जाता आसतना त्या भाशेंत सुरविल्ली देवस्तुती भाशांतर जाली. पूण उपरांतल्या वर्सांनी ती तशीच उरली. दुसऱ्या वातिकान विश्वाससभे उपरांत ताच्या की पयले 17, 18, 19व्या शेतमानांनी देवस्तुती आमच्या भाशेन जाय जे म्हणली एक चळवळ, एक संचालन आशिल्लें. प्रोटेस्टंट्सांनी जर्मनींत मार्टीन लुथरा उपरांत जर्मन भाशेंत देवस्तुती आरंभ केल्ली. ताच्या की उपरांत अँग्लिकनांनी इंग्लीश भाशेंत आरंभ केल्ली. पूण आमी तितके फाटीं पडल्या आनी आमचें चिंतप तितकें अशीर जालें, विशाल जालें ना. पूण क्रमेण दुसऱ्या वातिकान विश्वाससभे उपरांत ही भास देवस्तुती आमी करची, आमकां समजूंक जाय ह्या मनोभावान ती आतां आमच्या भाशेंत, आमच्या गांवच्या भाशेंत, मायभाशेंत ती आसा. थोड्यांक थोड्या पंगडांक आनी की समाधान ना आनी की लात्या भाशेंत आसल्यार देवाक चड मागणी बऱ्यान आयकतात म्हणलें चिंतप आसा जावयेत. पूण जरालतरान आज ही भास आमकां आयिल्ल्या वरवीं जें कितें संविधानांत आमी उल्लेख केल्लें आसा तें जारी जावंक साद जालें ना तर सकड बरेंच दस्तावेजांत उरतें आसलें. भाशे वरवीं देवस्तुती आमच्या लोकांक पावल्या आनी भाशे वरवीं आमच्याच भाशे वरवीं देवाक स्तुती करूंक आमकां साद जाला. भाशे वरवीं देवस्तुती लोकांक, सामान्य लोकांक ती पावल्या निजाकी एक संतोशाची गजाल. पूण आनी एका कुशीन पळयतना ह्या भाशे वरवीं कांय तरी इल्ले समस्या उपजोवचे साध्य आसात आनी थोडे पंत आव्हानां आमी चॅलेंजीस म्हूण आमी सांगता. सो तसले साध्य ते आसात. ह्या विशयान तुमचे अभिप्राय कितें फादर? बरें, ह्या भाशे वरवीं हात दिल्लें चिंतप आशिल्ल्यांक नवी भास, गांवची भास आसली तांकां पसंत ना थोड्यांक.
आतां ताचो संको उणो जाला जावयेत पूण आजुनी लाथ्या भाशेन मीस आमी आशिल्ले त्या वेळार भक्त आशिल्ली बरेपणां आहलें पूण आमी भास बदलिल्ल्या वरवीं क्रिस्तांवपण उणें जालां बाबडसस्क जालां म्हणलें राजांव मस्त जाणांच्या मतींत आदल्यांचें आसा पूण म्हज्या अभिप्राय प्रमाणे हें सत न्हय कित्याक म्हण सांगल्यार भासे वरवीं बाबडतो उणो जावना बगार आमच्या भोंवती आशिल्लें हें आतांचें संवसारीक लौकीक चिंतपा वरवीं आनी राजांव बरी चिंतपा वरवीं चड आनी शिकपा वरवीं जावयेत हें तिके अस्कस जालां हें एक. आतां भास म्हणटा आसतना मस्त समस्या आमी चिंतल्याच्या प्रास आसात. आतां भास आमकां समजोवची भास आनी आमकां जाय जाल्ली भास देवस्तुती एक ताचीच एक भास म्हूण आसा. त्या भाशेंत सक्कट संगती आमी बदलिच्यो पडल्यो आनी तशें आसता आसतना भाशांतर करचें हें खांब हें वर्तें खांब कित्याक म्हळ्यार एका भाशेंतल्यान आनी एका भाशेक चिंतप हाडूंक भाशांतर करूंक सुलभाचो विशय न्ही हो. सक्कट आमचें देवस्तुतीचें पुस्तक पवित्र पुस्तक जावं मिसाचें पुस्तक जावं साक्रामेंत दिवचें पुस्तक जावं पुरो आमच्या भाशेंत आमी फाटल्या वर्सांनी सादन केलां आनी हो एक व्हडलो समस्याच जाला. कितल्या जाणांक हातूंत मेतेर जायचें पडलां आनी भाशांतर केल्लें सारकें कितलें आसा म्हणलें सवाल आयल्या वार उठोन दिसता. कित्याक म्हळ्यार आमी भास उलोवची गांवच्या प्रदेशांत तितके विंगड आसा देखून सगळ्यांक एकाच रितीन समजोवंक भाशांतर करूंक व्हडलो समस्या आसा. आनी एक विशय आमच्याच गांवांत भारतांत आमी खंयच्याय एका दियेसीसीन जावं दी खंयच्याय एका राज्यान जावं दी एकच भास उलयना. आतां आमी आज खोडयाळ दियेसीसीची परिगती करया. आमच्या गांवांत कोंकणी उलोवचे आसात आनी आजकाल इंग्लीश उलोवचे चड जाल्यात. आतां कोंकणींतूच मिसाचें बलिदान म्हणटा आसतना थोड्यांक इंग्लीश मात्र कळीत आसले जायते व्यक्ती आमचे दियेसीसींत आसा. तांची परिस्थिती कितें हें एक समस्या आनी एक पंथवानी म्हणयात. आतां आमच्या कर्नाटकांत बेंगलोरांत जावं पुरो थोड्या दियेसीसींनी कन्नड उलोवचे आसात तामीळ उलोवचे आसात विविध भासो उलोवचे आसात. सगळ्या संवसारांनी आज तशेंच म्हणयात प्रत्येक जाण व्हडल्या व्हडल्या शहरान तशें आसता आसतना आतां मिसाचें बलिदान एकाच भाशेंत पेटोवच्या भशेन समस्या आसात. एकाच भाशेंत सगळ्यांनी अर्थ करच्या विशयांत समस्या पंथवाना आसात. देखून एका दियेसीसीन चड भासो आसलेल्या वेळी आनी एक भास एका राज्याच्या कोनशाक एक रीत आनी एक रितीन आनी एका कोनशाक उलयता आसतना सगळ्यांक समजोवच्या प्रमाणे भास उलोवंक भाशांतर करूंक हो एक समस्या आनी पंथवान म्हणयात. पूण जरालतरान केन्ना उदार मन आसा विशाल चिंतप आसा चड धोड असो मनोभाव आसा त्या वेळार भाशेचो समस्या आनी पंथवान आमी परिहार करयात. म्हाका एका मलगड्या पाद्र्यापान सांगलें बेंगलोरच्या बरो इश्ट तो म्हणटालो आमकां मार्केटींग येता आसतना कोणाक खंयच्या भाशेची समस्या ना पूण इगर्जेक येता आसतना मात्र आमकां भाशेची समस्या म्हणून. देखून केन्ना आमकां गरज आसा म्हूण बगता आनी केन्ना सोडधड करचो मनोभाव आमचे ते आसा भाशेचो समस्या परिहार करयात. सो आतां आमी भाशेच्या समस्या आनी पंथ आव्हानाच्या विशयान तुमी उलयले. आतां तें जावन आमी आतां नेक्स्ट परत आनी एका विशयाक पर्यटन करचें जाल्यार देवस्तुती आनी याजक. चडावत चिंतप अशें आसा की देवस्तुती याजकांनीच करची. ह्या विशयांत कांय तरी बदलावण जाल्या की फादर? खंडीत जाल्या. आतां आमच्या लोकांक ही बदलावण स्पश्ट आसा. पयलें आमी सांगचें आहलें आज व्हडल्या पत्रावपाचें मीस की धाकट्या पत्रावपाचें मीस की. आज विगार वारान मीस केलें आज सैऱ्या पत्रावपार मिसाचें गेलें. आमी पाद्र्याक मीस सांगता आमी मिसाक गेल्ल्या ही आमची भास आदलें चिंतप आमकां परगडटा. पूण आजकाल आमी जायतीं जाणां उलयता आसतना आमची भास आमी बदलिल्या. मिसाचें बलिदान आमचें बलिदान आमचो संभ्रम आनी हातूंत व्हडलो हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे पुराक जावन लोकांक मुस्तू आज वांटो आसा. पयलें वाचपा वचूं बावडताची प्रार्थना करूं कुमगार वांटूंक
आनी गितां गावंक, कीर्तन म्हणोंक आनी दुसऱ्या दुसऱ्या देवस्तुतींनी दुसऱ्या दुसरे रितीन पुरुशां वागयता आसतना जवियत या भगवंत आपत्याच्या रितीन जवियत आमी आज आमच्याच देवपर्जेक हातूंत भितर हाडला आनी तांचो पात्र खेळोंक तरबेती शिबिरां आनी शिकोवण दिल्या. तशें आसता आसतना आदलें चिंतप आमी साणूंक प्रयत्न केला आनी हें मिसाचें बलिदान आमचें कार्यक्रम म्हणलें चिंतप मतींत हाडूंक जायती तरबेती आनी शिकोवण आसल्यारूय हें चिंतप बदलूंक साद जालां. पूण संपूर्ण मट्टाक न्हय, कित्याक म्हळ्यार आमी चिंतिनासतना आदलीच भासू आनी आमचेच आदलेच हे भाशेचे शब्द आमी वापरता. देखून देवस्तुती, मिसाचें बलिदान, देवपर्जेचें पवित्रान घेतलेल्या सगळ्यांचो संभ्रम, देखून आयताराचें मीस फिरगस कुटुंबाचें म्हणलें चिंतप रुपी जावन तेसा येता. हे मुखल्या दिसांनी आमी सण थीर करीचे, लोकां मंगळ करीचे, त्या वेळा हे ह्या जगाचें न्हय, बगार आमचें सगळ्यांचें म्हणलें चिंतप स्वस्थ जाता. पळय आतां लग्नाचो संभ्रम आसल्या वेळार तातूंत सगळीं वांटेली मुखार येवन बसतात, तातूंत चड आनी चड वांटो घेवंक प्रयत्न करतात. पूण थोड्या फावटी आयताराच्या दिसांनी विशेश जावं हें सगळ्यांचें म्हणटा आसतना तातूंत वांटेली जावचे थोड्या फावटी उणें आसता. पूण आयल्या वाड्यावर देवस्तुती कर्ण ह्या दुसऱ्या दुसऱ्या संस्थांक पंगडांक सांगात हाडून ही अर्थाबरीत करूंक सगळ्यांनी भितर येवच्या प्रमाणे तातूंत वांटेली जावंक प्रयत्न केला. तशें आसता आसतना हें ह्या जगाचें मात्र न्हय, ह्या जगाचो पात्र तातूंत आसा, तो दुसऱ्यान खेळोवंक जायना. पूण आमी ह्या जगा बराबर एक कुटुंब जावन संभ्रमाचें म्हणलें चिंतप आज चालू आसा. बुवा पुरबायची गजाल. देव बरें करूं फादर. आतां बदलावण तुमी सांगलें भाशेची बदलावण जाली आनी तशेंच आमचे भितर आसलें तें एक चिंतापी बदलावण जालें. आतां परत अशेंच मुखार वेताना आमच्या स्थळीय रितीरिवाजी आनी संस्कृती हे आमच्या देवस्तुतेच्या मेतेरपणांत खंयच्या रितीर बदलावण आमी पळोवंक साध्य जाता? बरें, आतां आमची देवस्तुती, मिसाचें बलिदान, हे सक्रमेंत आमी संभ्रमचे सुरवेर जुदेव परिगतींत जुदेव संस्कृतींत आशिल्लें. ताचे उपरांत ते अंतियोकाक, त्या गांवाक आनी रोमाक गेल्या उपरांत त्या गांवचें चिंतप संस्कृती तातूंत आयली. पूण आज आमी आमची देवस्तुती आमच्या गांवांनी संभ्रमत आसतना आमच्या संस्कृतीचोय वास, आमच्या संस्कृतीचो परमळ हातूंत आसूंक जाय. हें दुसऱ्या विस्वास सभेन आमकां स्पश्ट सांगलां. पूण तशें म्हणटा आसतना जण एकल्यान ह्या जगान या आनी कोणें तांकां खुशी आसल्या प्रमाणे करचें न्हय. राष्ट्रीय मंडळीचे आमचे बिसायब आसात, तांणी हें चिंतन करचें आनी आमचे देवस्तुतींत आमचो स्थळी आमची संस्कृती हाडूंक थोडे विशय आमी सादारण केल्यात आनी करूनच आसा. देखून आतां शांती दिता आसतना आमी एका गांवची रीत इंगड आसचेत. आमी आजकाल अशी शांती दिता, पूण आतां युरोपाक गेल्यार दुसऱ्याच नमणेन आसा. आफ्रिकांत या जपानांत आमी पावल्यार तांच्या गांवची संस्कृती आमी हातूंत हाडूंक आसात. देवस्तुतींत थोड्या संगती बदलूंक जायना. उदाहरणाक मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमी उंडो आनी वायन भेटोवंकूच आसा. उंड्या बदलाक वायना बदलाक दुसरें जायना. पूण बदलूंक सहज जाल्ल्यो थोड्यो वस्तू आसात आनी त्या स्थळीय रितीन आमी बदलूंक साद आसा. पळया मिसाची मुस्तायकी एकच रितीन तांच्या गांवच्या संस्कृती प्रमाणे ताचो रंग ह्या ताची डिजायन आमी बदलियात. आतां रोमींत रितींत आसल्या प्रमाणेंत रोमांत आसल्या प्रमाणेंत आमी करीचे म्हण ना. देखून हाका आस्पद आसा. देखून राष्ट्रीय बिस्पाच्या मंडळीन ह्या विशींत समालोचन करून रोमाक हाडल्या अशी परिस्थिती आमी म्हळ्यार त्या वेळार आमकां कबलात दितात. पूण जण एकल्यान करची न्ही ती, एका रितीन न्ही. त्या वेळार कन्फ्युजन आनी सगळ्यांनी घुसपट जाता. देखून संस्कृतीकरण, इनकल्चरेशन म्हणलो शब्द आमी आज चलावण्याक हाडला. आमची संस्कृती आमच्या देवस्तुतींत हाडूंक भास तातूंत प्रमुख संस्कृतीकरण स्थळी हे दोळस केले आमी. आनी आमच्या गांवच्यो रिती कश्यो आसात इंगड आमच्या भारतांत एकच रीत ना. केरळांत कितें आसा तें नॉर्थ इंडियन ना.
नॉर्थ इस्टांत कितें आसा आमच्या कोडयाळांत आसचें ना देखून भारतांत हाची पंथवान आनी समस्या इनकल्चरेशन चड आसा तरी थोड्या संगती आमकां रेकमेंड केल्यात आनी आजून थोड्यो पाळ्ळ आसा देखून खंयची संस्कृती आमच्या गांवांत आसा पूण हांव चिंता आजकाल ह्या विशीं तितकें उलोवणें उणें जालां कित्याक म्हळ्यार आमी एक पाश्चात्य संस्कृती ह्या इंग्लीश संस्कृती ह्या सेक्युलर चिंतप चड येता आसतना आमची गांवची संस्कृती रिती रिवाज्यो बसो पद्दती संप्रदाय तितके उण्या मट्टाचें म्हणलें चिंतप आमच्या मतींत येवन आमी सुलभायेन प्रयत्न करता कित्याक म्हळ्यार सांगल्यार आयच्या जराल रितीन सांगचें तर आमच्या संस्कृती विशीं तितकें आमकां अभिमान उणो आमी खंडीत जावन अमेरिकन वेस्टर्न संप्रदाय नवेसांव वाडल्या आसतना आमी चड सुपर मनीस म्हणलें चिंतप आज आसा देखून हो देवस्तुतीच्या संविधानात दुसऱ्या वातिकानान सांगिल्लो असो विशय हो पवित्र सभेक ताचीच म्हणली भास ना खंयसर ती येता ती बस ती भास पवित्र सभेची जाता आतां कोंकणी कोडयाळच्या पवित्र सभेची भास जाल्या पूण मल्याळम केरळाच्या भाशेची जाला तेलुगू आंध्र भाशेची देखून पवित्र सभेक तिचीच म्हणली भास ना तशेंच पवित्र सभेक तिचीच म्हणली संस्कृती ना खंयची संस्कृती एक पवित्र सभा येता ती संस्कृती तिची करून घेता आनी भावार्थ एकच पूण तो भावार्थ दुसऱ्या दुसऱ्या संस्कृतीच्या गुर्ता मुखार संप्रदाया मुखार प्रगट जावंक आसा थीर जावंक आसा फक्त हे आता संविधानाच्या अनुष्ठानाच्या उपरांत आमच्या मिसांत आनी आमच्या संस्कारांनी कसली बदलावण जाल्या बरें आतां फाटल्या 60 वर्सांनी मिसाच्या बलिदानांत जावं संस्कारांनी जायती बदलावण जाल्या आदी कितें जालें म्हूण कोणाकच कळीत नासलें सगळें लात्या भाशेन जाताली सगळें मिसाचें बलिदान आनी बावतिज्म आनी हेर संस्कृती आतां सकड नवे पुस्तक जाल्यात आतां मिसाचो ग्रंथ तिसरी आवृत्ती येयला तशें म्हण सांगल्यार पयल्या आवृत्तींत कितें उणेंपण आसलें तें बदलून दुसऱ्यांत आनी तिसरी आवृत्ती कोंकणींत वेगळी येवची आसा इंग्लिशांत आनी हेर भासांनी आयला तशेंच उरिल्ले संस्काराचे रितीय बदलल्यात देखून आमी जायते बदलावण फाटल्या वर्सांनी करनूच आसा आनी हे वरवीं चड आनी चड ओडो सांगल्या प्रमाणे आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत उर्बा उमेद हाडूंक आनी आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत चड आनी चड आमी लागशिल्लीं देवाक आनी एकामेकाक जावंक आमी सादर केलां देखून आतां मिसाच्या बलिदानांत 1-2 उदाहरण दिवचें तर पयलें कुंभार मिसा वेळार काणोचो उणो आसलो संघ आतां एक चिंता पयलें मिसाच्या बलिदानांत हर एकल्यान वांटो घेवचो उतरांनी आनी गितांनी मात्र न्ही बगार कुंभार काण घेवनी देखून कोणें पळय कुंभार काण घेवयेत ह्या विशीं माहेत आनी समजण दिल्या पातक ना जाल्यार कोणेंय कुंभारान दिसपट्टें काण घेयत कुंभारांत एक फावटी तशेंच आनी एक विशय आसा पयलें वायन केदिंग्स लायकांक दिनातले ह्या जाका आतां कितले संभ्रम आसात लग्ना वेळार जावंक पुरो पवित्र स्नान मेळ्ळ्या वेळार जावंक पुरो पयलो कुंभार मेळ्ळ्या क्रिज्म जाल्या वेळार दोनी रुपांनी आमकां कुंभार फावो जाता आदीं एकाच पाद्र्यापार मिसाचें बलिदान भेटोवचें 6 भेटोवणी म्हणून नासतली आनी आतां 6 भेटोवणी इतली लोकां मोगाळ जाल्या की एकल्यानी मिसाचें बलिदान भेटोवचें आमकां पळोवंक आयकूंक मेळना कोण एक ह्या पिडेस्त आसा मिसाचें बलिदान भेटोवंक आसा जाल्यार तांणी मात्र सोड न्हू सडताव 6 भेटोवणी जायते बदलावण जाल्या देखून नवो मिसा ग्रंथ नवे वाचपा ग्रंथ येवन आनी हर एक संस्कारांत आमी संभ्रमची रीत नवी जाल्या बदलल्या आनी परिणाम रितीन जावंक मस्तू प्रयत्न फाटल्या वर्सांनी जाला फादर आता मुंदरून वेताना देवस्तुती आनी आमची भक्तीपणां एकाच नाण्याची 2 मुखां म्हणून सांगल्यार कांय सुसूक जावचें ना जाल्यार असल्या एका संविधाना वरवीं आमच्या भक्तीपणांत खंयच्या रितीची बदलावण आयल्या बरें संविधानाचो 13 नंबर ह्या आमच्या देवस्तुती विशीं आनी देवासांवां भक्तीपणा विशीं उल्लेख करता आमची भक्तीपणां देवासांवां देवस्तुतीक पुराक अडकळणी देखून कोणेच चिंतूंक नजो आमची देवासांवां
आनी आमची भक्तीपणां देवस्तुती जावन आमकां पयस व्हरतात ना, पूण देवस्तुती पयलें येता, संस्काराचो संभ्रम पयलो येता, ताच्या उपरांत भक्तीपणां येता. देखून भक्तीपणाक आनी देवस्तुतीक आमी स्पंदन करता आसतना या वरवणी करता आसतना देवस्तुती पयली येता, ताच्या उपरांत भक्तीपणां येता. देखून भक्तीपणां पयलीं येना. देखून विपरीत भक्तीपणां देवस्तुतीचो जिनो आसूं, देवस्तुतीचो अर्थ आमकां कांय अस्कत करूंक साद आसा. देखून हें बॅलन्सींग समतोलन सांबाळची गरज आसा. देखून भक्तीपणां देवस्तुतीक पुराक जावच्या प्रमाणे आमी करची जबाबदारी आमची. विशेश याजकाची उदाहरणाक आतां करेजमाच्या प्राजिताच्या काळार आमी कुर्सावड करता. ती कुर्सावड त्या प्राजिताच्या काळाक पुराक आसा. देखून प्राजिताच्या काळाक ती सहज जाली, दुसऱ्या काळाक न्हय. Correct. आतां आदवेंताच्या काळाक या क्रिस्मसाच्या काळाक आदवेंताची थोडे आजकाल फाटल्या 10 वर्सांनी आदवेंताचो रीत म्हणून आमच्या फिरगज्यांनी लोकां मुखार जाला. तो 4 वाती आदवेंताचे 4 आयतार दाखयतात आनी क्रिस्ताच्या जयंतीक आमकां पुरा करतात. तशेंच क्रिस्मसाच्या काळार गर्दनाचो गोठो जावं दी आनी हेर आमी करचे संप्रदाय हे भक्तीपणां त्या फेस्ताक पुराक जावंक जाय. देखून भक्तीपणां देवस्तुती प्रास चड जाता आसतना देवस्तुती कांय अस्कत जाता म्हणल्यार चिंतप आसा. देखून हें बॅलन्सींग समा करूंक प्रयत्न करचे. फादर, आतां अशेंच मुखार व्हरून येतना आनी एक विशयाचेर म्हाका तुमी इल्लीशी जाणवाय दी जाय पडटा. प्रत्येक जावन पयस सभेची मागणी आनी ब्रिवियारी ह्या विशयांत कसलो उल्लेख आसा संविधानांत? 6 अध्याय पवित्र सभेची अधिकृत मागण्या विशीं आसा. आतां हो पुस्तक आतां 47 भाशेनी भाशांतर जाला, कोंकणींतय भाशांतर जाला. पूण आमच्या मतींत एक चिंतप आसा, ही मागणी याजकान आनी धार्मिकांनी मात्र म्हणचें म्हणलें तें आदलें चिंतप. कित्याक म्हळ्यार आदीं लोकांक वाचूंक बरोवंक कळीत नासलें आनी ही मागणी तांकां मेळोंक ना, तरबेती मेळोंक ना. पूण आज नवें पुस्तक जाल्यात, भाशेनी ती जातात. देखून आमच्या याजका बराबर तांणी ह्या मागण्यांत मनशा विशीं मस्त शिकोवण दिल्या आनी थोड्या फुरगजांनी ते कर नासात. तशें म्हळ्यार लायिकांनी हर एक पोटी सकाळीं सांजेर दनपारां सांजेर करचें म्हणना. पूण व्हडली फेस्तां आयिल्ल्या वेळार आदल्या दिसा ती आरंभ जातात. आमी आमच्या भाशेनी म्हणटा वेस्पर्स इवनींग आमी सांजेची मागणी म्हणोंक आनी क्रमेण ती मागणी आमच्या जिविताच्या क्रिस्तांव जिविताचो एक वांटो करूंक आमी साधन करूंक आसा. देखून हें एक चिंतप फाटल्या 60 वर्सां जावन आमी चालू दवरनासा तरी तिके मुखार वचना म्हूण म्हाका भोगता. देखून हातूंत आसात ह्या मागण्यांत किर्तनां, हातूंत आसात गितां, हातूंत आसात भावार्थाची प्रार्थना, हातूंत आसात देवाचें उतर. हें सगळें आमकां देवाच्या उतराक स्पंदन करूंक बरी जिणी क्रिस्तांव जिणी घेवंक सुलाभ जाता. आतां आमी सडटांव म्हणची सालती मागणी, आमची सडटांव मागणी सांजा भक्तांक आमचे बापा नमान उरे ही सकट लोकां मोगाळ मागणी पवित्र सभेन ती मंजूर केल्यात आनी ताका तसोच म्हणलो एक स्वाद आसा. पूण पवित्र सभेन अधिकृत मंजूर करून परगट केल्लो बूक आसा, तो सकाळीं दनपारां सांजेर न्हिदोंगेच्या वेळार आमी वापरल्यार दुसऱ्या वातिकानाचें सोपण जारी जायत. पूण ते कितल्या मट्यार आमच्या फिरगजांनी करयत, आमच्या लोकांक तातूंत कितल्या मट्यार मेतेर करयत म्हणलें एक सवाल आसा. कित्याक म्हळ्यार सद्दां ते करूंक आसात, पूण विशेश संदर्भांनी आनी थोड्या फेस्ता वेळार ते साद आसा म्हणून आमकां भोगता. फादर, आतां देवस्तुतेचें वर्स म्हण आसता, ह्या संविधानान प्रकार ह्या देवस्तुतेच्या वर्सांत कांय तरी बदलावण आसा गी? बरें, आतां देवस्तुतीचें वर्स आमचें कॅलेंडर वर्स आसल्या प्रमाणेच आसा. तें आदवेंताच्या क्रिस्तानाच्या पयल्या आयतारा आरंभ जाता आनी ते विविध काळा मुखांतर क्रिस्तरायाच्या फेस्ताच्या त्या हप्त्यांत संपता. आतां दुसऱ्या वातिकान विश्वासवे मुराद ह्या देवस्तुतीच्या वर्साक नवो अर्थ दिला. ह्या सगळ्या देवस्तुतीच्या वर्सांत क्रिस्त पुनर्जीवन जाल्लो सोमी
या देवस्तुतीच्या वर्साचें केंद्र, काळीज आणि एक रितीन प्रमुख व्यक्ती ह्या आमच्या क्रिस्ताच्या पास्काच्या गुटा भोवती उदाहरणाक जावं पुरो ताच्या जल्माचो संभ्रम, ताच्या पुनर्जिवंतपणाचो संभ्रम, ताच्या जिविताचे हेर घडीत आमी वर्साक संभ्रमता ती प्रमुख जावंक जाय. ताचे उपरांत ओंकार सायबिणीची सांता भक्तांची फेस्तां आमी संभ्रम करता. देखून आज भोव अपुरबायेन हो सगळो विवर आमकां लिटर्जिकल कॅलेंडर म्हणून फावो जाता आनी आजकाल दिसपडती मागणी, दिसपडती वाचपां आमच्या मोबायलार आमच्या लोकांक फावो जाता. देखून ह्या सगळ्या आमच्या देवस्तुतीच्या वर्साक आमी एक नवो अर्थ दिला आनी हर एक देवस्तुतीचें वर्स जें सुरू जाता तें अखेर पर्यंत क्रिस्तांव मुखांत पाशार जाता. तातूंत हर एकल्याक ताचो वांटेली आसा, वांटो आसा. आनी ह्या देवस्तुतीच्या वर्सांत आमी क्रिस्तांव जिणेंत चड आनी चड क्रिस्ताक लागशिल्लीं जावंक जाय, आमच्या आत्मीक जिवितांत प्रगती जोडूंक जाय म्हणून आमकां अवकाश दिला. पण या देवस्तुतीच्या संविधानात आंकवार मरी आणि सांता भक्ता विशयांत कसले एक उल्लेख आसा? बरें, हांव क्वारसायबीण आनी सांत भक्त आमच्या सगळ्या सडवण्याच्या चरित्रेंत तांचो पात्र खेळटा. पूण हांव कारमरी एक स्त्री, एक मनीस. सांत भक्ती बावार्थी मनीस तांच्या बेसांत, तांच्या वावरांत, सुवार्थेच्या तांच्या जिवितांत ते परजळटा. देखून पयलें देव आमचें आराधन देवाक. सांत भक्तांक आमी नमन करता, तांकां आमी गौरव दिता. कित्याक तांणी जावं ओंकार सायबिणीन आनी सांता भक्तांनी जेजूची सुवार्थ जियोंक प्रयत्न केला तांच्या मट्टार. देखून तांकांय आमी गौरव दिता. देखून आमचो गौरव, मान, भक्तीपण सांता भक्तांचें आनी ओंकार सायबिणीचें जेजूच्या की चड वचोंक नजो, बागार जेजू भोंवती तें आसोंक जाय आनी आमकां जेजूचो आनी देवाचो मोग करूंक पुराक जावंक जाय. देखून विपरीत भक्त सांता भक्तांक आमकां देवा दावन कांय मुख्य संगती लिपोवंक साद आसा म्हणून एक चिंतप आसा. देखून आमचो मान, गौरव सांता भक्तांक आमी दिवया, पूण सांता भक्तांक विपरीत मान दिवन आमी सांता भक्तांक थंयच रावचें न्ही. सांता भक्तांच्या देखी वरवीं, आदर्शा वरवीं आमी वयर उबारूंक जाय. आमची काळजां मनां आनी देवा थंय आमचें अंतस्करण, आमचें मन तें आमी कसोंक जाय, तें गरजेचें. आता अन्य एक प्रमुख विषय जावन आसा देवस्तुतेंत संगीत. अशें ह्या देवस्तुतेक ताचेंच म्हणलें एक संगीत प्रकार आसा. ह्या विशयांत ह्या संविधानांत कितें उल्लेख आसा? बरें, 6वो अध्याय देवस्तुतीच्या संगिता विशीं भोव संक्षिप्त रितीन आटापून आसा. कित्याक म्हळ्यार तांकां ह्या देवस्तुतीच्या संविधान बरयतल्यांक या तातूंत डिस्कशन करतल्यांक, वाद करतल्यांक संगिता विशीं चड त्या जाळा चिंतोवंक अवकाश नासलो. दुसऱ्यो संगती चड प्रमुख म्हण तांकां भोगल्यो. देखून तांणी भोव चॅप्टर ल्हान केला, पूण तातूंत थोडे गरजेचे विशय आसात. पयलें आमी संगीत देवस्तुतींत किर्तन करचें कित्याक पासून? देवाच्या महिम्या पासून आनी आमकां पवित्र गायनांत वाडोवंक आदार जावच्या प्रमाणे. सक्कट देव पर्जेन आनी मिसाच्या बलिदानाक ह्या हेर संस्काराक आयिल्ल्यान सगळ्यांनी देवस्तुतींत वांटो घेवचो म्हळ्यार गितांत वांटो घेवचो. देखून आमकां कोयर गरजेचें म्हूण बगता तर कोयराचो वांटो कितें मुखेलपण दिवचो, लीड करचो, पूण उरिल्ल्यांनी सगळ्यांनी गावचें अती गरजेचें. आतां ओडोल हांवें सांगलें पवित्र सभेक तिचीच म्हणली भास ना, तशेंच पवित्र सभेक तिचेंच म्हणलें संगीतय ना. देखून आजकाल लोकल म्युजीक या लोकल ट्रेडिशन्स प्रकार नमुन्यो आमी देवस्तुतीक हाडूंक आमकां अवकाश आसा. देखून आदी लात्या भाशेक ग्रेगोरियन म्युजीक म्हणून मात्र आशिल्लें, तो लात्या भाशेक सोंपता. आनी देवस्तुतीच्या संगिताक आमी विशेश चिंतप दिवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार हाचे वरवीं देवाची स्तुती जायची, आमची कोणाची न्ही, गावप्यांची न्हय. वजंत्रां चड गरज नात, बरीं उतरां, जोगतीं उतरां, मागण्याक फावो जाल्लीं उतरां आनी सादें संगीत गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार सांगल्यार आमकां चड कश्टांचें संगीत रुपीत केल्यार लोकांक म्हणूंक साद ना. सगळ्यांनी म्हणजे तर सादें संगीत
सादी उतरां पूण आमकां मागण्याक पुराक जावची उतरां देखून ह्या दिशेंत चड चिंतप तरबेती आमकां गरज आसा देखून ह्या अध्यायान सांगलां चड आनी चड हातूंत शिकप जोडोवंक तरबेती जोडोवंक आनी देवस्तुती कितें म्हळ्यार पयलें समजोवंक जाय कित्याक म्हळ्यार देवस्तुतींत संगीत आसा सोड न्हू संगितान देवस्तुती ना Correct. देखून संगीत भोव ल्हान म्हणल्यार एक वाट कशें एक आदार कसो म्हण आमी समजोवंक जाय देखून देवस्तुतींत संगीत पयलें येना देवस्तुतींत संगीतकारांक विशेश म्हत्वाचो जागो ना वाचपा वाचतल्यांक कुमगार वणतल्यांक आनी मिसाचे बलिदानाक आदार दितल्यांक आलतार भुरग्यांक तातूंत चड वांटो आसा देखून संभ्रमीक फेस्ताचें चिंतप हाडूंक संगीत किर्तन मागणी गायन रुपार मागणी म्हणजे कंथारां गरज आसा पूण ती सगळ्यांनी म्हळ्यार देवस्तुती पवित्र संभ्रमण स्पश्ट जाता देखून ह्या दिशेन एक आनी एक दस्तावेज 1960 इस्व्यांत उपरांत आयिल्ले ते भोव सविस्तर रितीन हातूंत अध्ययन करून विवर दिला मिसाच्या ग्रंथांत देवस्तुतीच्या संगिता विशीं चड विवर आसा आनी फाटल्या वर्सांनी जायतें चिंतप हातूंत आयलां आनी हें आमी समजूंक जाय आनी त्या प्रमाणे केल्यार आमची देवस्तुती आमकां देवाक अर्गां दिवंक ताची महिमा गाजोवंक आनी आमी पवित्र जावंक आदार जाता फादर आतां देव मंदिरां आनी देवस्तुतेक आमी वापरची मुस्तायकी आनी देवस्तुतेंत वापरच्यो वस्तू ह्या विशयांत कितें चिंतप ह्या संविधानांत उल्लेख आसा बरें देव मंदिरां आमकां संभ्रम देवस्तुती करूंक आदार देखून एका गांवांची कला एका गांवाची संस्कृती प्रमाणे आमी घरां बिल्डिंगां बांदची देखून आतां गोंयांत गेल्यार आमी पोर्तुगेजांनी बांदिल्लीं देव मंदिरां पळयता त्या काळार रोमाक गेल्यार तांचीच स्टायल आसा तांचीच एक शैली आसा कलाकृती देखून आमच्याच गांवांत आमच्या चरित्रांत पळोवंक गेल्यार रायांक सरी जावन उत्तर आनी दक्षिण भारतांत ताची शैली आसा देखून क्रिस्तांव देव मंदिरांक ताचीच म्हणली एक शैली गरज ना आमकां संभ्रमूंक आमी मिसाच्या बलिदानाक एक जर सक्रामेंताक देव मंदिरां गरज आसात ती आमच्या संस्कृतीक आमच्या संस्कृतीक सरी जावन आमी बांदूंक जाय आदी एक चिंतप आशिल्लें रोमांत इगर्ज आसलें तसली आमी बांदिचें क्रिस्तांवपण अंगाई थंय एकच वडोल हांवें सांगलें चिंतप लातीन भास थंय आसली अंगाय आसली संगीत ग्रेगोरियन थंय आसलें अंगाय आसलें आज आमी बदलावण केल्या देखून आमी इगर्जेच्या रितींत भारतीय स्टायल शैली हाडूंक जाय आनी तें पवित्र सभेचें चिंतप देखून आमच्यो इगर्ज्यो हांगाच्यो आमच्या परिसराच्या शैलींतच आसूंक जाय तशेंच मिसाची मुस्तायकी जावं दी ह्या इतर वस्तू जावं दी आमच्या भारतीय चिंतपा प्रमाणे आमी रुपीत करूंक संविधानांत अवकाश आसा आनी चड प्रेरण आसा नातर आमी कोणायकी कॉपी करता आनी तेंच क्रिस्तांवपण म्हणून आमी चिंता क्रिस्तांव भावार्थाक ताचीच म्हणली शैली ना देखून जावं पुरो भास जावं पुरो संगीत जावं पुरो कलाकृती वस्तू आमी आमच्या भारतीय रितीन आमी करूंक जाय ह्या वरवीं चड आनी चड लोकल स्थळी रितीन आमी देवस्तुती आनी आमचो भावार्थ परगटूंक आमी साधन करयात देव बरें करूं फादर आतां हें संविधान येवन 60 वर्सां उतरलें आनी ह्या 60 वर्साच्या निरंतर पर्यटनाचेर आमी एक दिश्ट घाल्यार हातूंत अनुश्ठानाक आयिल्ल्यो संगती कितल्यो आसात आनी की मुखार जावचो वावर कितलो बाकी आसा बरें आतां एक सारकें एक प्रतिश्ठान दिवंक ह्या अनुश्ठान दिवंक कश्ट म्हणयत म्हाका पूण तांतल्यो जायत्यो संगती आमी अनुश्ठान करूंक प्रयत्न केला फाटल्या 60 वर्सांनी आनी ह्या वरवीं आमच्या क्रिस्तांव समुदायांनी फिरगज्यांनी चड जीव भावार्थ आज आसा म्हणून सांगच्या कांय दुबाव ना पूण त्या संविधानांतल्यो सकट संगती आमी अनुश्ठान करूंक नात देखून हें संविधान बरें करून शिकोवंक ह्या जाकांनी धार्मिकांनी आनी लायिकांनी प्रयत्न करूंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी आमचे क्रिस्तांव जिवांत रुपीत करूंक जाय आतां जुबलेवाचें वर्स 2025 लागीं आयलें देखून आतां जे बाबसाहेबान परत्यान आमकां एक उलो दिला ती संविधानां हें मात्र न्ही आनी ती न्ही शिका
समजणी जोडा आनी ह्या वरवीं आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत चड आनी चड उमेद हाडा आनी अशें जुबलेवाक तयार कर म्हूण पापसाहेबान उलो दिल्लो आसा 10 वर्सां आदी बेनेडिक्ट 16वांनी तें सांगिल्लें आसा त्या वेळा हीं दस्तावेजां प्रगट करून 50 वर्सां जाल्लीं आनी दुसऱ्या वातिकान विस्वास सभेचो एक जुबलेव कशें करूंक मोन आशिल्लें आनी करूंक साधन केलां आनी त्या वेळारय जें कितें आतां 60 आनी 3 इस्व्यांत जाल्लें केल्लें आतांच्या पिळगेक आतांच्या लोकांक कितलें कळीत आसा तें शिकप कशें आशिल्लें कित्याक केल्लें हें पुरो आमी शिकल्यार आमचें क्रिस्तांवांचें जिवीत भावार्थी जिवीत चड प्रकाश भरीत परजळचें साद आसा देखून हें शिकप जावंक ह्या दिसांनी मस्त साधन केलां राखणोपत्रान दस्तावेजां विवरण करूंक साधन केलां आर्टिकलां लेखना मुखांतर देवाच्या उतरां विशीं येदोळ जालें आतां प्रस्तुत देवस्तुती विशयांत येदोळ 4 येदोळ प्रगट जालीं आनी 4 बाकी आसात 8 लेखनां हांवें बरयल्यांत थोड्या दियेसीजींनी लायिकांक धार्मिकांक आनी याजकांक पर्यंत हाची एक वरवणी करूंक समजणी दिवंक साधन चालू आसा ह्या वरवीं हांव चिंत्तां परत हे दस्तावेज हें संविधान शिकोवंक आनी तें आनिकी आमच्या दियेसीजी मट्टार फिरगजांनी आनी आमच्या लोकांच्या मट्टारी अनुश्ठान करूंक साद आसा देव बरें करूं फादर भोव वर्त्या विशयाचेर आमी भासाभास चलयतना आनी तशेंच कितल्योश्यो नव्यो संगती तुमी आमच्या मुखार उक्ताडाक हाडल्यो आनी तशेंच आमचे पळोवपी निसायकी आज एक वर्ती जाणवाय तुमचे तावन ते जोडून आसात देव बरें करूं आनी आतां आमी ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार आसा जर तर आमकां हर एकल्याक एक कायदो बांदता ह्या संविधाना विशयांत लोकांक एक जागृती दिवंक आनी लोकांक एक बरो संदेश दिवंक तर ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार तुमच्या तावन म्हाका एक संदेश जाय आमच्या पळोवप्यांक एक संदेश जाय आमची जबाबदारी कितें ह्या संविधानाच्या विशयांत चडीत जाणवाय हेरांक वांटून दिवंक बरें देवस्तुती विशीं संविधान आसा म्हणून सगळ्यांक कळीत आसचें ना ह्या कळीत आशिल्ल्यांक ताची संपूर्ण माहिती आसची ना कित्याक म्हळ्यार ह्या विशीं चड तरबेती माहिती दिल्ले प्रयत्न फाटल्या वर्सांनी जाल्ले म्हाका कळीत ना हांवें जावन आयल्या वरस हें प्रयत्न केलां आनी हेणें तेणें खंयसर पळय म्हाका विचारलां थंयसर हें प्रयत्न हांवें जारी करूंक प्रयत्न केला तरी ह्या संविधाना विशयांच जावं लेखनां जावं शिबिरां तरबेती आमच्या लोकांक याजकांक धार्मिकांक आमी दिल्ली ना सेमिनारींत आमी शिकता पूण तें भोव जेराल रितीन हेंच शिकप आमी गुंडायन शिकचे जाल्यार याजकांकी मस्त शिकोवण गरज आसा मार्गदर्शन गरज आसा आनी तशेंच धार्मिकांक जेराल चिंतप आसा देवस्तुती म्हळ्यार आमी करची म्हणलें ना ताका संविधान आसा ताका नियम आसा ताका रेगरू आसात आनी तें पवित्र सभेन आमकां दिलां तें समजोवन त्या प्रमाणे आमी जियेल्यार आमकां चड घुसपड जावची ना आमच्या देवस्तुतींत आनी तशेंच आमच्या क्रिस्तांव जिविताक चड आनी चड उमेद उर्बा ह्या मुखार मेळत म्हणून म्हजो भरवोस आसा देखून हें एक वरस आमकां अवकाश म्हणल्या प्रमाणे दिला देखून आमच्या स्थळी मट्टार फिरगजांनी देसाच्या मट्टार वाराड्या मट्टार हे चिंतप हाडल्यार जें कितें हांवें आयच्या ह्या एपिसोडांत दिलां ह्या हांवें बरयल्ल्या लेखनां वाचल्यार आमची मत चड उजवाडात आनी ह्या वरवीं आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत चड उर्बा येत म्हणून म्हजो भरवोस भोव वर्त्या रितीर देवस्तुतीच्या संविधाना विशयांत तुमी तुमची जाणवाय आमचे संगी आनी आमच्या पळोवप्या संगी वांटून घेतली आमी तुमकां आभारी जावन आसा फादर देव बरें करूं म्हणून देव बरें करूं तुमकां भोव वर्तो एक एपिसोड तुमी आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाद्वारे आमच्या लोकांक आमच्या विक्षकांक आनी आमच्या समाजीक अर्पण केला देखून ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार सर्व आमच्या विक्षकांच्या नांवी आमी तुमकां परत देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या मिसावंत देवाची धाराळ आशिर्वादां आमी आशेता तुमची भलायकी निरंतर अशेंच उरोवन दी आनी मुखल्या दिसांनी भोव वर्ती विशय जायते सबार विशय आमच्या चॅनलाद्वारे आमच्या समाजीक आनी पळोवप्यांक एक उपयोग फळां बरी जावं दीत म्हणल्या आशयाकाल सर्व आमच्या विक्षकाच्या नांवी परत एक फावटी तुमकां म्हणटा देव बरें करूं देव बरें करूं मोगाच्या विक्षकान
वो आपुरबायाचे भासाभास कार्यक्रम येदोळपर्यंत आम्ही चलोवन वेले आणि तुम्ही वरत्या मोगान आणि आसक्तेन या कार्यक्रमात तुम्ही सहभागी जाल्यात देखून सर्व आमच्या वीक्षकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि आमचो मुखलो अंक आरंभ सांता पर्यंत आमचो आणि तुमचो बांद असोच आसून दी दया कर म्हजी एक खालती विनवणी वो भोव वर्तो मोलादीक अंको हेरां संगी तुम्ही शेअर करा आणि दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाक तुम्ही सबस्क्राईब करा देव बरें करूं दिव्यवाणी